एवरीवन, तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तर काल हांवें एक व्हिडिओ धाडलेलो रिजन बिहायंड वाय म्हणजे कित्याक हांवें व्हिडिओ अपलोड करूंक ना. सो तो रिजन हांवें सांगलो. तर कोणेन म्हाका एक क्वेश्चन विचारलो की तुवें दुसरो मोबायल कित्याक घेवंक ना. तर जी लोक म्हाका वळखता तांकां खबर आसतली की एज ऑफ नाव हांव खंय कामाक वचना. म्हाका एक धाकटी चली आसा, सो ताका लागून पॉसिबल जायना की कामाक वयपाक. सो तुका खबर आसतली. आनी फोन घेता जाल्यार आतां बरोच फोन घेवपाचो, कित्याक लो बजेटाचो फोन घेतलो जाल्यार ताका मागीर 1 बाय 1 प्रॉब्लम येता. सो तेच्या खातीर हांवें नवीन मोबायल घेवंक ना आनी थोडोसो टायम म्हाका लागतलो कामाक वयपाक, कित्याक सद्या जो म्हजो टायम आसा तो म्हाका म्हज्या चलयेक दिवपाक जाय. तो रिजन आसा. आनी एक म्हाका कमेंट येयल्लो, म्हाजे जे वॉलपेपर आसा पळय फाटल्यान ते तुमी ते दसयला पळय ते परते दसयला. दाखयता हांव कशें कितें तें. आनी नेक्स्ट म्हणटा ते आयच्या व्हिडिओन एक तुमकां रेसिपी दाखयतले. ती आसा गोवन रेसिपी, गोवन स्टायल भिंडी की सब्जी, भेंड्याची भाजी आमी गोवन स्टायल कशी करता ती दाखयतली. त्या पयलीं हांव तुमकां वॉलपेपर्स म्हणजे कशें परते दाखयला मारला ते दाखयता. हे आसा ते वॉलपेपर्स. अशें पळोवपाक कांय अशें तितले अशें दिसना की ते परते बीन लायला म्हणून, पूण अशें तुमी क्लोज बाय अशें समज पळयत न्हू जाल्यार हे पळय, हे तेजे देट आसा. सो ही तेजी पानां आसा. सो फूल वयर येवंक जाय आनी ताचो जो देट आसा ती सकयल आनी पानां सकयल. सो तशेंच आनी एक दाखयता तुमकां. हो आसा. सो हो आसा देट पानां. सो तेजे वयल्यान कळटा की हो जो वॉलपेपर आसा तो परतो आसा. सो म्हजे व्ह्युअर्स पळया कितले बारीक अशें नोटीस करता. पळोवपाक एक्चुअली तो बरो दिसता पण तो परतो आसा. सो हांवें हांगा घेतला भेंडे. कमी क्वॉन्टिटी आसा बिकॉज ती 1 or 2 पर्सन सर्विंगा खातीर आसा. सो भेंडे हांवें अशें आमचे भाशेन हेका तिरपाटे म्हणटा अशें कट करून घेतला. युजली जेन्ना गोंयान भेंड्याची भाजी करता अशेंच कट करता. रिजन म्हाका खबर ना, मे बी ती क्वॉन्टिटी चड दिसता खावपाक बरें लागता, दिसपाक बरें दिसता म्हणून मे बी. मागीर हांवें घेतला 2 बारीक चिरिल्ले कांदे, अर्द्या वळ्याची सय मिन्स 1/4 असो नाल्लाची सय घेतल्या, एक मिरसांग घेतल्या, भिंडाची सोलां घेतल्या, मीठ, हळद, मोहरी आनी ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट. तर हांवें एक कढाई गरम जावपाक दवरला आनी तातूंत एज पर रिक्वायरमेंट तेल घालून घेवपाक जाय. सो हांवें तेल घालून घेतला आनी तेल बरें गरम जावन दवरला. तातूंत आतां मोहरी घालून घेवपाक जाय. मोहरी बरी पॉपअप जाल्या उपरांत तातूंत बारीक चिरिल्लो कांदो घालून घेवपाक जाय. सो समज तुमी उपासा खातीर बीन करता जाल्यार कांदो स्कीप करूं शकता. कांदो बरो तळशिला उपरांत तातूंत भेंडी चिरिल्ली आसली ती घालून ती बरी अशी रोस्ट करून घेवपाक जाय. सो भेंडी जी आसा पळय ती जाता तितली अशी रोस्ट करून जी आसा पळय ती तेलानूच बरी अशी रोस्ट करून घेवपाक जाय. ही भाजी चड उदक लागना. ती भेंडी अशी तेलान बरी रोस्ट जाली न्हू जाल्यार कमी उदकान ती शिजून येता. म्हजी भेंडी जी आसा ती बरी रोस्ट जाल्ली आसा. तातूंत हांव घालता नाल्लाची सय. सो गोंयान आमी एवरी डिशाक अशी नाल्लाची सय घालता. तुमी बेश्टी नॉर्मल करता न्हू नाल्लाची सय घालिनासतना जाल्यार तशी बीन बरी लागता. नेक्स्ट हांवें घातली एक मिरसांग उबी चिरून घेतली. हांवें ती उबी चिरिल्ली मिरसांगाचे बेनिफीट अशें जाता की जे भेंडे आसता पळय ती ग्रीन कलर आसता आनी मिरसांगूय ग्रीन कलर आसा. थोड्यांक मिरसांग खावप आवडना, सो ती दिसपा खातीर बरी पडटा. आतां हांव भितून लायक 2 स्पून अशें उदक घालून घेता आनी ती बरी भाजी जी आसा पळय ती शिजोवन घेता. हांव घालता भितून 2 भिंडीची सोलां. भिंडीची सोलां टेस्ट आंबट अशी येता कित्याक आमी टोमॅटो यूज करिना. सो तातूंत एक आंबट अशी टेस्ट येता. इवन जी भेंड्याची जी स्टिकीनेस आसता पळय ती वयता. आनी आतां ही हांव कवर करून बरी 2 मिनटां शिजोवन घेता.
सो आतां म्हजी भाजी बरी शिजलेली आसा. तातूंत हांव घालता हल्दी पावडर खूब हेल्दी आसा. तातूंत जे एंटीबायोटिक्स आसा ते आमकां डेली रिक्वायरमेंट आसता तेची. नेक्स्ट हांव घालता तातूंत मीठ. आनी ही आतां भाजी जितलें उदक आसा पळय ते आटसर मातशी गॅसार दवरपाक जाय आनी सर्व करपाक जाय. आतां म्हजी भेंड्याची भाजी जावन रेडी जाल्ली आसा. ही तुमी विथ चपाती विथ रायस किराय वांगडा खावं शकता. भेणे म्हणजे लेडी फिंगर्स, इंग्लिशीन ताका लेडी फिंगर्स म्हणटा. होप तुमकां म्हाजी आयची रेसिपी आवडली आसतली आनी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.